Speaker, sir, answer as per computer sheet. Yes. Honorable Speaker, I would like to know, because my question is very specific. It says the number of events organized and sponsored by the government of Goa in the last 3 years. Furnish details thereof, including name and addresses of the event management firms and amounts paid to the firms. My answer in Annexure 1 shows only 11 events. I want to ask the Honorable Minister, the Chief Minister, whether this is a complete information, whether anything has been left out. Speaker, sir, आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव आणि 60th लिबरेशन्स ऑफ द गोवा हाच्या अंतर्गत मेन इव्हेंट जे आशिल्ले हे 11 इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले तांची डिटेल्स तांकां ऑलरेडी दिल्या. हाच्या व्यतिरिक्त ज्यांच्यांनी कोणी आमच्या कडेन स्पॉन्सरशीप मागिल्ली बाकीचो इव्हेंट करपा खातीर बारीक बारीक अशे वेगवेगळ्यांनी कोणी बूक प्रिंट करपा खातीर कोणी आनी कार्यक्रम करपा खातीर ग्रँड्स ल्हान मागिल्ली ते इव्हेंट्स जे आसा हे कंटिन्यू आसा आनी आझादी का अमृत महोत्सव वीच इज इन कंटिन्युअस आसा सो दॅट इट इज इन कंटिन्युएशन. आम्ही 60th year ऑफ द लिबरेशन्स ताज्या उपरांत आझादी का अमृत महोत्सव हे कंटिन्यू दवरला सो दॅट जर आनिकूय इव्हेंट्स जे आसा हे इन कंटिन्युएशन आसा बट मेन इव्हेंट म्हणजे 60th year ऑफ द लिबरेशन स्टार्ट करता आसतना आनी क्लोजिंग पर्यंत ह्या वर्सभराच्या भितर घेतलेले इव्हेंट्स जे आसा हे 11 इव्हेंट्स ताच्या मुखार दवरले. In item number 7 of Annexure 1, तुम्ही सांगला ते सगळे तुम्ही केलं ते आणि those are other sponsored events, but here item number 7 तुम्ही दाखवला सरकार तुमच्या दारी, and in सरकार तुमच्या दारी फकत 2 events दाखवलात. Those events are showing to be about 69 lakhs, which is almost 70 lakhs. Joint question, Damlat number 3 आता. After every question you have to clean it up, which is not happening here. I'll check. Yeah, I was saying under item 7 of Annexure 1, response given shows Sarkar Tumcha Dari for 2 days on 10th and 11th May 2022, and is almost 70 lakhs has been spent. But in the address of the Honorable Governor on 29th March 2022, under item number 10, Tumi Sangla Inga, that 12 mega events under caption Sarkar Tumcha Dari, that is less government and more governance, were organized. Now this means only of this year. I had asked specifically question about 3 years. This has not been indicated. Now also I have got RTI information of all the Sarkar Tumcha Daris which have been organized. All the information is here. But this information has not been given to us. I also see from your total, in total dakhwalte of these 11 events, it is coming to 29 crores 25 lakhs 35,661. Now I have made a list of events. Can I just give this? I want to place this on the table of the House. Several event management companies, I don't know whether they are event management, but they have been given these. Sunlight Media has been given 6 crores 15 lakhs 98,805. Vinayak Decorators has been given 13 crores 77 lakhs 10,356. Sean Advent has been given 14 crores 74 lakhs 70,877. Mirchi Republic Media Production has been given 7 crores 2 lakhs 4,860. All these have not been reflected, all these figures. Plus, I have got additional figures which I want to lay on the table of the House. It's a summary of the data on the expenditures of the last 3 years. I'll just give this. Which shows that 5.4 crores was spent in financial year 2021, which is 58 lakhs was spent on celebrating CM completing 2 years in office, 52 lakhs was spent on India at 75, 4.3 crores was spent on opening ceremony of 60th celebration at Kampal ground. Then secondly, in financial year 21-22, total 18.52 crores was spent, of which 8 crores was spent on closing ceremony of 60th celebrations, 9 crores was spent on National Women's Parliament. I don't know why the funds didn't come from the center. Then 5.35 crores was spent in financial year 22-23. And other events not included in the list are 2.5 crores for Yuva Employment Fair on behalf of the Labour and Employment, where 14,000 youth registered for 5,500 vacancies, but according to the governor, only 557 got jobs.
3 crores for Safe Soil on behalf of Agriculture Department, 5 crores for Purple Fest, and 3.5 crores for Under 17 World Club. My question now is, these figures are so frightening. We have just hardly 3 months, which is a quarter left. How many more events are you planning to hold, and how much you intend on spending in this balance period by 31st March for events directly or indirectly by or through Department of Information? स्पीकर सर, पयलो प्रश्न तेंच्यांनी विचारला पळय न्ही, तुमी सरकार तुमच्या द्वारे फक्त 2 दिसाचो एकूच इव्हेंट हांगा दाखयला वीच स्पेंड्स 70 lakhs रुपीज. बरोबर आहा तेंचें. उरलेले सरकार तुमच्या दारी जे सगळे कार्यक्रम आसा हे GAD डिपार्टमेंटान ऑर्गनायज केल्ले आनी रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट जे GAD आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान एक्सपेंडिचर केल्लो, सो दॅट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान एक्सपेंडिचर करूंकूच नाशिल्लो, सो दॅट तो हांगा रिफ्लेक्ट जावचो ना. तेंचो दुसरो प्रश्न जो आसा पळय न्ही, कितले तुमी एक्टिविटीज प्लॅन केल्या काय म्हणून. वेरियस एक्टिविटीज आझादी का अमृतकाल हाच्या अंतर्गत प्लॅन केल्ल्या, फाटल्यो प्लॅन केल्ल्यो एक्टिविटी अप टू द 31st March ह्यो कंप्लीट केल्या. इन द फ्युचर प्लॅनिंग एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट डिसायड करतले आनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इज एन इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी फॉर द पब्लीक. सो दॅट टायम टू टायम जेन्ना जेन्ना नवीन इव्हेंट येता, एखादो कार्यक्रम करपाचो आसता आनी सरकाराचें इन्फॉर्मेशन जर लोकां पर्यंत पावपाचें आसत जाल्यार आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूच पावूंक शकता. स्पीकर सर, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम एकदम हायलायट जाल्लो कार्यक्रम. आतां पर्यंत जेंका 35 डिपार्टमेंटां स्पीकर सर त्या मतदारसंघात वता आनी 35 डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्यो सर्विसीस लोकांक ज्यो दिवपाक जाय पळय न्ही त्या आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिता. एग्रीकल्चरच्या पासून आमी बर्थ आनी डेथ, बर्थ सर्टिफिकेट, रेशन कार्डार नांव घालप, कोणाचें वोटींग कार्ड, ही सगळीं कामां स्पीकर सर तुमच्याय काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला, जाय जाल्यार हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पयलीं एकदां जाल्लो, परतूय जर करपाक जाय आसत जाल्यार करपाक कांय हरकत ना. स्पीकर सर, म्हाका तरी दिसता पर्सनली, म्हणजे अजुनूय बी जेंच्यो आमी कितल्योश्योच सर्विसीस ज्यो लोकां पर्यंत पावोंक नासल्यो त्यो सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमी वेगवेगळ्या गांवांनी पावल्या. म्हणजे सांग्या सारकेल्या ठिकाणी तर ताका इतलो मोठो रिस्पॉन्स आशिल्लो, जवळपास 1 दीस न्ही तर आमकां तो कार्यक्रम 2 दीस करचो पडलो. वेरियस इन्क्लुडींग लोकांचे इन्क्लुजन ऑफ द नेम ऑन 1 and 14 ह्या पद्दतीचे सुद्दां सगळे म्हणजे मामलेदार, तलाटी अशी वेगवेगळे एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क्स जे आसा, इन्क्लुडींग म्हणजे आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर्स सुद्दां म्हणजे ऑल द मेडिकल फेसिलिटीज आमी थंयसर अवेलेबल करता. ताचो फायदो म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोकांक जाता. मॅक्झिमम लोक जे आसा ह्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाचो बेनिफिट्स घेता. म्हाका दिसता जर तांकां थंयसरूय कार्यक्रम लावपा जाय जाल्यार लाव येता, हें म्हाजें म्हणणें आहा. Honourable Speaker, my last question. I welcome the Honourable Chief Minister if he is wanting to have a Sarkar Tumcha Dari in my constituency. But I don't want money to be spent. I will get it organized for you so that we can do things. We want that money should percolate to the people. लोकांची लडली लक्ष्मी स्किमाचे पैसे पावनात, गृहाधाराचे पैसे टायमान पावनात, and even the installments which are coming don't come on time. We don't want money to be spent on event managements. We have information I have with me. On 10th October 2021, you tendered 3.6 crores for outdoor advertising, out of which you have paid 2.82 crores, knowing this election was coming. At October run, and you know that by January, February, the election code will come into force. For 3 months, what was this money being spent? Was this only nothing more than an event management firm running the government, or was this wasteful expenditure of public funds? Tumi poishe modon, आमी कितले जाण निवडून आयले, but this was the money of the public exchequer which was spent. स्पीकर सर, आमी सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाचेर पयशे मोडटाय लोकां खातीरूच मोडटा. लोक थंयसर जे येता सगळ्यांक जेवणाची बाकीची सगळी वेवस्था जी आसा ही ह्या कार्यक्रमांतल्यान केली वता. आनी सातत्यात जे सरकार काम करता तेजी जर एडवर्टायज करून तें काम लोकां पर्यंत पावना जाल्यार स्किमी आसतल्यो, योजना आसतल्यो त्यो लोकांक कळूच शकना. आनी तें करपा खातीरच म्हाका दिसता पार्ट ऑफ पब्लिसिटी म्हणून हे पयशे स्पेंड केले वता. तांच्यांनी विशय जो काडलो लाडली लक्ष्मी. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान ऑलरेडी म्हणजे मॅरीड केसीस ज्यो लग्न जाल्ले सगळे केसीस आसा त्यो 31 मार्च पर्यंत आमी सगळ्यो क्लियर करपाच्यो ठरयल्या. एकूय लग्न जाल्ली केस, इवन दो हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता, रिजेक्टेड हांवें ऑलरेडी मिनिस्टरांनी डिपार्टमेंटाकूय सांगलां. फाटले एक 4-5 वर्साच्यो केसीस वेरियस बारीक बारीक इश्यू खातीर कोण 40 वर्सां उपरांत सुद्दां जी लग्न जाल्ल्यो केसीस आसा त्योय जाता तितके बेगीन क्लियर करच्यो. कारण आमचे सगळे बाकीचे अशे सगळे गरीब लोक जेंच्यांनी हेच्या खातीर एप्लाय केले बट वेरियस रिजना खातीर पेंडींग उरलेल्यो 31st मार्च पर्यंत सगळ्या जाणांक मेळटल्यो. उरता उरली गृह आधार थोडेशे स्ट्रीमलायन करपाक उरल्या. 13,000 अर्ज पेंडींग आसा एप्लिकेशन फॉर्म.
तेय बी कन्सिडर करपाक लायल्यात. एकदां स्क्रुटनी जाली काय ह्या 31 मार्च पर्यंत तांकां एकोमोडेट करप आमकां शक्य जातलें. आमी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सरकाराचो करिना, आमी कंट्रोलान एक्सपेंडिचर करता. त्या खातीर तर आमचें फायनान्स डिपार्टमेंट एक्टिवली ह्या विशयाचेर काम करीत आसा. श्री विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दितना म्हणलें की जे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान पयशे मोडल्या त्यात तुमकां उत्तर मेळटलें म्हणून. सरकार तुमच्या दारी 2 प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन करता, उरिल्ले प्रोग्राम GID केले म्हणून मुखेलमंत्र्यान आतां उत्तर दिलें. उत्तरा प्रमाणे अशें दिसता की 29,25,35,661 रुपया एप्रॉक्सिमेटली 30 कोटी रुपया तुवें गेले 3 वर्सान इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान मोडल्या. इन एडिशन टुरिजम मोडटा, ESG मोडटा, GTDC मोडटा, सोशल वेलफेअर मोडटा, एग्रीकल्चर मोडटा आनी आतां तूं म्हणटा GID मोडटा म्हणून. स्पीकर सर, गेले 3 वर्सांचे आमी क्वेश्चन विचारला. गेले 3 वर्सान बाब प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री आसतना ताणें 6,450 कोटी मार्केट बॉरोईंग केल्लें आहा एज लोन्स. कोंकणीन एक म्हण आहा की फेस्तां करता लोन घेवन म्हणून. ते भशेन स्पीकर सर हें जाता. म्हळ्यार कितें की सण करपाक रीण काडप. तुमकां कितें विचार. स्पीकर सर, एक मिनिट. आतां मुखेलमंत्री जेन्ना हें आमकां उत्तर दिता तेन्ना आमी विचारलेलें ताका की हें तूं खंयचे स्किमीन बसयता. तो म्हणटा हें नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर. दुसरें, सगळे जे व्हडले व्हडले पयशे मोडल्या हे पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल, म्हणजे कडेन एक लिस्ट आहा फूल, सगळी पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिला. म्हणल्यार कितें, मुखेलमंत्री आपली 2 वर्सां कंप्लीट करता म्हणून 58 lakhs एक मोडटा. ताका खबर नाशिल्लें तो 2 वर्सां कंप्लीट जातलो म्हणून, काय मदींच काडपाचें आशिल्लें ताका. 60 वर्सां लिबरेशनाची जातली म्हणून इनॉग्रल फंक्शन कितले 6.5 कोटी 5.8 कोटी मोडटा. खबर नाशिल्लें तुमकां तें जातलें म्हणून. वाय पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल. पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल म्हळ्यार कितें, फंक्शन जावप. एक मिनिट मुखेलमंत्री, म्हजो क्वेश्चन पॉयंटेड आहा. फंक्शन जावन मागीर तुमी कॅबिनेटान हाडटात आनी पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिता. तुमचे ओन स्वेरींग इन सेरेमनीक एक एक्टिविस्टान केस घाली, विजिलन्स इन्क्वायरी जाली. तुमी गेले आनी तुमी सांगले इरेग्युलरिटीज आसा बट दे आर वेव्ड ऑफ. कितें स्पीकर सर, दीस इज पब्लीक मनी. दीस कांट बी वेस्टेड लायक दीस. आनी हो सरकार इव्हेंट मॅनेज्ड सरकार. इव्हेंट करता, इव्हेंट मॅनेजर तुमकां मॅनेज करता आनी इव्हेंट मॅनेज सरकार जाला. स्पीकर सर, म्हजो पयलो क्वेश्चन आहा, मुखेलमंत्री आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट कशेंच सोडना. आतां लेटस्ट एक आमकां तांणी बुलेटीन काडला की सगळे डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग हेल्थ म्हणटा मनशाचे काळीज फाल्यां कौसाले मनीस मेलो थंय पसून पयशे मोडप ना. पुणून सप्लिमेंटरी ग्रांट्स 22 कोटी रुपया मागता. 22 कोटी. म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन तुमकां इतलो आहा की हाऊ डू यू जस्टिफाय स्पेंडिंग दीस एज नॉन प्लेन एंड post facto approval? Is non-plan equal to post facto? I have also been a cabinet minister, so I know the house rules and the rules of business. Please tell me this. Or first question, म्हाका 3 question विचारपाक रायट आहा. क्लब्ड क्वेश्चन हो. स्पीकर सर, पयलीं जेणे विचारलें 6,000 कोटी लोन काडले म्हणून सांगलें. आमकां 3 वर्सां खातीर एप्रॉक्सिमेटली लोन घेवपा खातीर 8,000 सुमार आमकां परमिशन्स आशिल्ले. भितरले 6,000च घेतला. पयली गजाल 6,450. हय रे, 6,450. 8,000 आनी ऑड फिगर आमी लोन घेवं शकताले, तितके घेवंक ना. दुसरें, सगळीं लोनां रिवायज केली. जी 13% आसली ती सगळी 7% हाडली. गेल्या 20 वर्सांक लोनां घेवन दवरलेली पळय न्हू, ती सगळी रिवायज करून 7% हाडली. तें म्हत्वाचें आसा तितकें स्पीकर सर. दुसरो जो तेणी विशय जो मांडलो रिगार्डींग हाजो टेंडर प्रोसेस जो आसा पळय न्ही, हाजो कंप्लीट केल्लो आसा. नो डावट it is a post facto approval घेतला ताका, but the tender process has completed all the approval except one. ना स्पीकर सर, आता मुखेलमंत्री कसो घुवणायता पळय. हांव म्हणटा तुवें लिस्ट दिलां, तुज्याच आन्सरान लिस्ट दिलां. लिस्ट कितें म्हणटा, इंटरनॅशनल योगा डे. हो इंटरनॅशनल योगा डे त्याच वर्सा जाता न्ही, तो कितें नवो जालो ना. शॉर्ट व्हिडिओ ऑन गोवा स्टेटहूड डे जावपाचोच आशिल्लो. तुजे 9 गोंय एक जैत कथा 9 शो केले तुवें राजीव कला मंदिर. स्पीकर सर, हे कितें हाडून न्हू टेंडर करप ना. शहाजान मॉडल हो.
दिवप आनी मागीर कॅबिनेटान हाडप शहाजान मॉडेल सगळ्यांनीच अडॉप्ट केला स्पीकर सर पयशे लोकांचे स्पीकर सर हांवें ताका परत एकदां सांगलें हेजो एक जर सोडलो जाल्यार बाकी सगळ्याचो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट. अरे टेंडर आतां केलो पोस्ट फॅक्टो म्हळ्यार कितें सर स्पीकर सर टेंडर पोस्ट फॅक्टो करूंक ना टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला तो फक्त तो स्पीकर सर व्हडल्यान उलयलो काय ना लोकांक मागीर तेजें खरें दिसता हळू उलयता. बरें बरें आतां लोव उलयता म्हणून तुका लोव क्वेश्चन विचारता आतां तुवें सगळे डिपार्टमेंटाक पयशे मोडपाचे बंद केल्या तुवें 22 कोटी आतां एक्स्ट्रा मागल्या इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीन हो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचो आनी हे 3 म्हयन्यान कितले इव्हेंट आहा तुजे तो क्वेश्चन तुका तेंच विचारतलो तो मातसो चड लोव विचारलो ताणें पूण तुवें ताका आन्सर दिलो तो इंग्लिशीन उलयता हांव कोंकणीन उलयता सादी. स्पीकर सर वेरियस इव्हेंट आझादी का अमृत महोत्सव हाजेर प्लॅन केल्ले आसा ताज्या खातीर ही एप्रोप्रिएशनान ताका ग्रँट मागलेली आसा. स्पीकर सर दुसरो प्रश्न एक प्रोग्राम लास्ट क्वेश्चन ना तीन दोन झाले. नो Last question. नो स्पीकर सर म्हाका मेजून कळटा 1 2 3 म्हाका मेजून कळटा. स्पीकर सर सेफ सॉयल म्हणून एक प्रोग्राम जालो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो म्हणून सांगला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान शेतकरी व्हेले सेफ सॉयलाचो सेफ सॉयल म्हणटा तुका एप्रोच जाल्ले ते ईशा फावंडेशन तुका एप्रोच जाल्ले पळय आन्सर कितें दिला तें पळय. मागीर दुसरें म्हणशी हांगा तुजी फायल म्हणटा OSD बर्वे आनी हें इनिशिएट केलें म्हणून बर्वे नोट घालता आमचो फ्रेंड तो आत्माराम बर्वे 27 जुलय 2022 तो नोट घालता कितें घालता की हें चीफ मिनिस्टर विशीस तांचें ईशा फावंडेशनाचें खंयच हांगा तुजे कडेन कम्युनिकेशन तूं दाखयना हांवें RTI घाल्या प्रश्नांक तुमी उत्तर दिनात RTIंतल्यान आमचे कडेन ऑलरेडी उत्तर आसा सो तुमी कॅटा करतात कॅटा करूं नाका आमी मातशें हें चिंतून आयिल्ले आहा. फर्स्ट थिंग तुमी हें जे प्रोग्राम केलो एग्रीकल्चर मंत्र्याक खबर आसतलें की 1,25,00,000 रुपया टोकटेचे क्रॉप कॉम्पेन्सेशन अजून पेंडींग आहा तूं तें दिना आनी इव्हेंट करता त्या शेतकऱ्यांक हाडून कितें चल्लां रे आनी तांचे पयशे मरते तांकां पयलीं फारीक कर म्हणटा इव्हेंट करूंक आयला. स्पीकर सर आनी ते पयशे ईशा फावंडेशनाक डायरेक्ट दिल्ले न्ही जाल्यार बरें जावपाचें ते कितें तरी करपाचें ते सेव सॉयलूच न्ही सेव म्हादय म्हणपाचें ते जी सेव म्हादय म्हणटा तुमच्या डिक्शनरीनूच ना नाजाल्यार गव्हर्नराच्या एड्रेसान येवपाची. स्पीकर सर म्हाका दिसता हो कॉलोसल वेस्ट ऑफ मनी म्हणून एक लास्ट हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां दिल्ली अशेंच जालां की आम आदमी सरकारान थंय जे कितें पयशे मोडले ते थंयचे गव्हर्नराक दिसले की हे पॉलिटिकल पब्लिसिटी म्हणून आनी ताणें कितें सांगलें की सरकारा कडच्यान रिकवर कर म्हणून. हांगा 2 उतरां तुमी डायरेक्ट दिल्या की BJP सरकाराचो अचिवमेंट हाजे खातीर तुवें टेंडर दिला BJP नॉट गोवा गव्हर्मेंट. स्पीकर सर म्हजो डिमांड आहा की हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन घे नाजाल्यार हाऊस कमिटी अपॉयंट कर कित्याक शेकड्यांनी कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून सरकार काबार करता मेन स्टेक होल्डरांचे पयशे दिना ताणेंच आतां म्हणिल्लें आहा की लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदाराचे पयशे पावूंक ना शेतकारांचे पयशे पावूंक ना आनी तुमी इव्हेंट करता. आतां स्पीकर सर म्हादयच्या नांवान एक इव्हेंटर करता ओके म्हणटा तो इव्हेंट करुया अवेरनेसा खातीर इव्हेंट करुया म्हणटा तो. म्हजो डिमांड आसा की हाऊस कमिटी तूं अपॉयंट कर तूं जर क्लीन आहा हाऊस कमिटी अपॉयंट कर. स्पीकर सर हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन तूं दिवंक शकता कित्याक तुवें सेशन येदेशें केलां तातूंत आनी टायम ना. आमी मागतात हाऊस कमिटी अपॉयंट कर. इफ गव्हर्मेंट इज क्लियर अपॉयंट हाऊस कमिटी अदरवायज यू आर अ इव्हेंट मॅनेज सरकार. स्पीकर सर ईशा फावंडेशनचो सेव सॉल हो कार्यक्रम आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या कंबायनली ऑर्गनायज केल्लो. ईशा फावंडेशनचो कार्यक्रमाक जो रिस्पॉन्स जर पळयलो लोकांचो जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठो रिस्पॉन्स आनी बरो रिस्पॉन्स. अरे बरोच तो ईशा फावंडेशनाचें कांय उलयना हांव म्हणटा की तुमी स्पीकर सर पयशांची उदवासी म्हाका उलोवपाक दिवपाक लाय उलय मागीर आमकां बंद करूं नाका. स्पीकर सर एकूच मिनिट एकदाच उलोवन cost towards making a documentary in full HD format on schemes and accomplishments of BJP government under the leadership of Pramod Sawant. कितें
बीजेपी कितें स्पीकर सर असे पयशे असे टेंडर काडूंक मेळना ही वर्क ऑर्डर आहा म्हज्या हातान कितें चल्लां हें सर गव्हर्मेंटाची पब्लिसिटी आनी पार्टीची पब्लिसिटी एकूच सेम मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट कशें जावंक शकता हाऊस कमिटी जायच आमकां हाजेर स्पीकर सर जे बाब विजय सरदेसायन मांडलां I will be very specific and I would request the Honorable Chief Minister to answer very specifically. Now these events are done through information and publicity and it looks like there is a scam of crores of rupees. It involves creative minds, engineers, architectures, yes, sogle munis aspak jay, experts in fabrication. Now I would like to ask the Honorable Chief Minister, how does this tender specifications are prepared by the Information and Publicity Department? Are there expertise in the Information and Publicity Department? Kindly give us the name, qualification, designation of this tender specification. Now, Speaker sir, what looks like is there is an in-house agency in the Information and Publicity Department. There seems to be blue-eyed boys in this department and they have been given favorable tenders, Speaker sir. So, Speaker sir, maka एक उल्लेख करपाक जाय. See, I had raised and I had tweeted, Speaker sir, एक minute. See, with regards to one tender, and I had tweeted with the Purple Fest, tender जो जाल्लो, how was the work started even before opening the tender? आणि हांगा information जे आहा, it is that the same tender has been specified even by the tourism department and the information department. हे कितें चल्लां Speaker sir? This how can the same tender be floated? पयलो मनीस येता, tender open question हुणे tender start जाता. What is this happening Speaker sir? So I request that there has to be house committee and we have to investigate these tenders floated for last 10 years. Speaker sir, I'm here. But 3 years. 3 years are to me, Speaker sir, house committee galchi. Yes, Mukhyamantri. स्पीकर सर ईशा फाउंडेशना वयल्यान तो ईशा फाउंडेशन न्ही हे तो आता उलयता पर्पल स्थानिक सभासद बसून घ्या. विरोधी पक्ष नेते Speaker sir, how does the legislative affairs? बसून घ्या. No. पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्यमंत्री काढून तो आपण सीएम पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑनरेबल मुख्यमंत्री उलयता तेन्ना स्पीकर सर जेन्ना क्वेश्चन विचारता आन्सर दिवपाक जाय. आतां तुमी स्पीकर तो आन्सर दिवपाक परतून इंटरप्ट करता स्पीकर सर. हे कितें स्पीकर सर? Yes. स्पीकर सर पयलीं विजय सरदेसायान जे विचारलें ते आन्सर दिवच्या पयलींच तुमी अपोजिशन लिडराक उबो केलो. आतां आन्सर कोणाचें दिवपाचें बाब विजय सरदेसाय दोन्ही दिये. तो पयलीं उबो रावलो मरे. काय ना प्रॉब्लेम ना आमचे भितर काय ना तू सारकें मरे. बरें एक स्पीकर सर विजय बाब विजय सर फायनल डिमांड हाऊस कमिटी. स्पीकर सर पयलो कार्यक्रम सेव्ह सॉयलचो कार्यक्रम हांवें परत एकदां सांगता. सेव्ह सॉयलचो कार्यक्रम म्हणजे पयले फावटी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो कोणाकूच आफयनासतर फूल जाल्लो कार्यक्रम आनी इतल्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम जालो आनी खरोखरूच खूब बरो कार्यक्रम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान ऑर्गनायज केल्लो आनी तेचो फुडलो पार्ट म्हणजे त्यांची टेक्निकल टीम ऑलरेडी येवन एग्रीकल्चर यांच्या बरोबर उलोवप सुरू जाला आणि गोंयांतली सेव्ह सॉयल मुवमेंट गोंयांत सुरू करपा खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी ताजो टेंडर प्रोसेस आनी बाकीचे सगळें कंप्लीट केल्लें. स्पीकर सर हांवें परत एकदां सांगता हितूंतले सगळे टेंडर्स आतां जितके उलयल्या एक्सेप्ट वन टेंडर जो कॅबिनेटाक एप्रुवल आसा अदरवायज बाकी सगळ्या टेंडरांचे टेंडर जाल्या तेंचो मागीर तांकां पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल घेतला आसतलो बट ताजो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला. उरता उरलो अपोजिशन लिडर पर्पल फेस्टाचेर उलयलो. पर्पल फेस्ट हो इव्हेंट वो सोशल वेलफेराचो इव्हेंट आसा तो हांगा हाडून ताका लिंक करता आसत तेजी कदाचित एडवर्टायजमेंट पार्ट जो आसा किंवा ताका तो इन्फॉर्मेशनांतल्यान दिल्लो आसा त्या खातीर अननेसेसरी तो इव्हेंट हाऊ डिड इट स्टार्ट बिफोर इवन इट बीइंग टेंडर्ड? इट वॉज डन बाय द इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट. हाऊ कॅन द वर्क स्टार्ट? हाऊ कॅन यू आतां टेंडर उक्तो जालें आनी काम सुरू हे कसलो कायदो स्पीकर सर? What is this? And I had also asked him, do you all have
this सर म्हणजे विवा बसून घ्या. आन्सर स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन सगळ्यो टेंडर प्रोसेस ज्यो कंप्लीट केल्ल्यो आसा हांव परत एकदा सांगता आणि त्यानुसारूच सगळे इव्हेंट जाले. स्पीकर सर Question number two. मुखेलमंत्री Alex क्लियर Lawrence. हाऊस कमिटी Alex कित्याक भिता Lawrence. ना हाऊस कमिटी कित्याक भिता तो स्पीकर सर सगळें जर कंप्लीट आहा Alex हाऊस Lawrence. कमिटीक भिता कित्याक कितें तर लिपोवचें आहा स्पीकर सर